हांव मदीं थंय बरे एक 5 मिनटां गेले फाटल्यान पयल्यार हो म्हणपाक लागलो मिनिस्टरा गाडी येत म्हणपाक लागलो. मिनिस्टरा गाडी येत म्हणटकीर म्हाका राव 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 म्हणपाक लागलो तो. खंय पावतकीर सारकें मातशें मोण्या मातशें आयलें तें राव 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 म्हणपाक लागलो. हांव रावलो ना थंय. कोण राव म्हणपाक लागलो? रमेश तवडकर राव म्हणपाक लागलो म्हाका. हांव रावलो ना गाडयेंतल्यान गाडयेंतल्यान राव म्हणपाक लागलो. हांव रावलो सांगसा एक थोडेसो एक 3 मातशी 3 मिटर असो फुडें गेलो आनी तेणी परत हें केलें तेणी म्हाका परत फुडल्यान गायली अशी फुडल्यान गाडी गायली आनी ते 5-6 जाण कोण देंवले आनी म्हाका म्हणपाक लागले तूं तेका वळखना कोण नाशिल्लो ते? हय तेगे ड्रायव्हर बी कोण आसले ड्रायव्हर आनी तो आमगे थंयचो तो दत्ता वेळी पुणेक आसलो आनी अशोक गांवकर एक आनी अशी 5-6-7 जाण कितले आसले. आनी रमेश तवडकर येयलो आनी मागीर अशें करून मारूं म्हणपाक लागलो. अशें करून मारूं काय म्हणपाक लागलो. तांकां सांगूंक लागलो जितू मारा आनी उडया म्हणपाक लागलो. माडून मारा म्हणपाक लागलो तांकां. म्हाका कारण कोर म्हणपाक लागलो थंय विजया भाशण करता म्हणपाक लागलो. तूं सारके मनीस उरो आयन म्हणपाक लागलो. तांकां सांगता परत सांगता माडय आनी जितू मान उडय म्हणटा फुडलें आपूण वयता म्हणटा. हांवें कंप्लेंट ते रमेश तवडकराचेर दिला. म्हाका तेणी मारपाक केलो म्हणून हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा. जी घटना घडल्या म्हणजे जो पुनो वेळीप खोतीगांवच्यान काणकोण येत असताना वाटेर मंत्र्यांनी आपल्याली स्वताच्या दिव्याची गाडी आडवी घालून ताका आडोवन पुनो वेळपाक ताका जी पळय जीत माडून मारात जिवंत मारात असले मनीस जिती उरपाक जायना अशी जी धमकी ताका दिल्ली आसा ही अत्यंत लज्जास्पद गोष्ट आसा. खरें म्हणजे एका निवडून आयिल्ल्या मनशान आपलो बॅलन्स जो आसा हो इतलो उगडावपाक कोता येना. आनी राजकारणाक ज्या मनशाक डिफीट सहन करपाची किंवा आपल्यालो पराभव मान्य करपाची जर ज्या मनशाक ताकद ना त्या मनशान राजकारणात येवप ना अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. आमचे खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय मनशाक केसां पसून जर धक्को लागला जायत जाल्यार ताका आमी ओगी रावपाना. त्या मनशाक खंयच्यान कितें करपा जाय तें आमकां खबर आहा. आमच्या खंयच्याच मनशाच्या केसां पसून धक्को लागपाक येना. त्यामुळे म्हाका सबंद काणकोणची जनता वळखता. त्यामुळे कोण खरो कोण खोटो व जशे दीस फुडें येताले तशे सगळ्यां समोर येत नाही. त्यामुळे हांवें ताजें खूब मोठें विश्लेशण दिवपाची आवश्यकता ना. राजकारणाक त्या अशा सामान्य लोकांक वापरून घेवन तांकां बळी दिवप. इतल्या मजगतीं काणकोण पुलिसांनी तवडकरा आड ऑफेन्स रेजिस्टर केला. पुलीस म्हणटा धमकी दिली म्हूण आरोपा-वेल्यान IPCचे कलम 341 आनी 506 खाला NC रेजिस्टर केल्या. मंत्र्याक ते अटक करपाक शकनात मात तवडकराक खंय चवकशेक आपयतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.